बोगस दस्तावेज तयार करून बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हडप करप्यांचेर कारवाय करपाक एसआयटी स्थापीत केला. असली प्रकरणां चडशी दर्यावेळ भागात वाढल्यात म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सांगलां. आरडेस्को खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार. काल एसआयटीची जी ऑर्डर काढल्या आतापर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटांनी वेरियस केसीस लोक आपली जमीन दुसऱ्याक विकली, तिसऱ्यानूच विकली. आर्कोलॉजींतल्या आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान फायल केल्या. काही तिसरो दिवन कोण तरी डॉक्युमेंट व्हरता वेगवेगळे आनी तेंच्यांनी ते तिसरे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान जे रजिस्ट्रेशन करता आसतना ओनर म्हणजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आयल्यो की मूळ ओनर सोडून दुसऱ्यांनी घेवन रजिस्ट्रेशन केलं, कितें डॉक्युमेंट फॉर्ज केलं आसतना आनी कितें केलं आसतना अश्यो वेरियस केसीस जर पळयत म्हणजे आतापर्यंत लक्षात येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक 60-70 तरी केसीस आसा आनी विचीन खूब व्हडले लँडस्केप आसा अशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेश करून कोस्टल बेल्टात चड आसा. म्हणजे आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो, पेडणे आसतलो, ओके हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे ह्या भागात चड आसा. आनी थोड्या हितून गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही तर थोड्यांच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ली आसा. ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो एसआयटी कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्वेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी एसआयटी फॉर्म केल्ली आसा. आनी एसआयटीन हे फावटी म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, ताच्याच बरोबर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कलेक्टिवली हे जे सगळें काम करतले पयलीं आनी ताजेर बेगिनात बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जातात. सीएम कंप्लेन करतले कंप्लेन तेंच्यांनी डायरेक्ट एसआयटी केल्यार जाता. तेंच्यांनी डायरेक्टली डॉक्युमेंट्स लावपाचे किंवा कन्सर्न आपल्याक कितें आहा पळय न्ही तो प्रत्येक म्हणजे ती कंप्लेन डायरेक्ट एसआयटीकूय मार्क केल्या जाता विच एसपी क्रायम इज हेडिंग द एसआयटी क्रायमान व्हरून एंटर करता. कितलो टाइम दिला तुम्ही एसआयटी एसआयटी प्रत्येक केस घेतल्या उपरांत जे आहा पळय ती जाता तितकी बेगीन रिजॉल्व जाता.